देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 20 वर्सां उडा वोल्ड 29 to 33. शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय वापाऱ्यांनी न्हय, तूं सगलें जाणोय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें. आनी कोणेय तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवातावन आयला म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो. आतां तरी तुमी विस्वास दिवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हटलां. संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. पयल्या वाचपांत आमी पळयता पावलू एफेसकारांक पवित्र आत्म्याची शिकवण दिता आनी ती पवित्र आत्म्यान भरोवन 8व्यो भासो उलोवंक सुरू करतात. जे कोण आयकूंक तयार नासले तांकां चिंतान वेळ दिता आनी तांकां जिखून घेतात. आमी तशेंच करुया. जे कोण आमचेर विरुद्ध आसात तांकां पावलू परी मोगान जिखूंक घेवया. जेजू संवसार सोडून वेचे आदीं शिसांक इस्कुटावन थोड्यो वस्तू सांगता आनी आनीक एक पावट कळीत कोत्ता की आपूण एकलो केन्नाच आसचो ना. आपणा सवें बाप जियेता. बाप आनी पूत एक. तशेंच आमी बाप आनी जेजू सवें एक जावंक वावरुया. आमेन.